सर ते शेकाचेर एक बंदी हाडल्या ट्युरिझम डिपार्टमेंटान. दे इशूड सम रेग्युलेशन्स 11 शेक बंद म्हणून. वॉट डू हॅव टू से अबाउट? जेन्ना काय गजाली रॉंग जाता फायरिंग लायनीन स्पेशली इन द ट्युरिझम सेक्टर स्पेशली ऑन द बीच जेन्ना कितें रॉंग जाय जाल्यार फायरिंग लायनीन येता ट्युरिझम डिपार्टमेंट आनी तितून एक्झॅक्टली बदनामी गोंयची जाता डिपार्टमेंटाची जाता. हांव मानता की डिपार्टमेंटान जी सक्ती केली म्हणजे जे हिसपान तेंच्यांनी ऑर्डर काडली इज टू सेंड अ मेसेज व्हेरी क्लियर टू ऑल द शेक ओनर्स, टू ऑल द people who are related to this industry, whether it is rent a bike asू, rent a car asू, आमचे वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर असू, हे सगळे प्रायव्हेट रेस्टॉरंट ओनर असू, हे सगळ्यांनी शिस्त पाळपाची गरज आहा. कस्टमराक सोजमन घेवपाची गरज आहा. कस्टमराक बरे भाशेन फुडें व्हरपाची गरज आहा. म्हणजे कस्टमर केन्ना केन्ना पियोन वेगळेपणान हें करता, म्हणजे रेस्टॉरंटान बोबाड करता, मारपाक येता हेका वेटरांक. पूण तितून तांकां जे हिसपान थोंड करून पुलिसांक आपोवन तांकां भायर काडपाक जाय हें इम्पॉर्टंट आहा. आनी ते खातीर डिपार्टमेंटान जो सर्क्युलर काडलो की शेक 11 बंद जावचे, टायमींग घातलो आनी वेगवेगळे स्ट्रिक्चर्स घातले. हे हितून हांव इतलेंच म्हाजो रिक्वेस्ट आहा की एकट्यान जर तर खंय मिस्टेक केल्या, एकट्यान जर तर थिंगा शेक ओनरा शेकाच्या स्टाफान कोणाक मारलो, ही झगडी वाटेची आहली. शेकाचे भितर झगडी न्हू, म्हणजे वाट भितर येता पळय ती आहली. पूण त्या लोकांनी रॉंग केल्लें आहा. तितून तेंचेर कारवाय जाली, 302 सेक्शन लागले, तांकां अरेस्ट केले, सगळे केले. हितून आख्खो धंदो बंद केलो जाल्यार फ्युचरान आमकांच सगळ्यांक त्रास आहा. आनी त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट केला डिपार्टमेंटाकूय, ट्युरिझम मिनिस्टराकूय, CMाकूय की तुमी इंटरव्हीन जाया. आमी मानता की चूक शेक ओनराचे स्टाफाचे हितूनसून जाल्ली आहा. कलंगूटूय सेम जाला इन्सिडंट तितूंत. हो जावचो न्हू म्हणून आमी मिटिंगी घेतल्या. आमी शेक ओनरा कडेन मिटींग घेतल्या, आमी वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटरा कडेन मिटींग घेतल्या की असले गजाली जावंक जायना, गोंयचें नांव बदनाम जावंक जायना. ट्युरिझम हो आमचो ब्रेड एंड बटर. वी आर लिव्हिंग ऑन दीस इंडस्ट्री. लेट अस वर्क फॉर द इंडस्ट्री. लेट अस नॉट डिस्टर्ब द इंडस्ट्री. लेट अस नॉट थ्रो द सेंड अ रॉंग मेसेज टू द अदर टुरिस्ट हू आर विजिटींग द स्टेट. ट्युरिस्ट हॅव टू गो विथ गुड मेमरीज. हे सगळे आमी सांगलेले आहा तांकां. आनी त्या हितूनसून ट्युरिझम मिनिस्टर 100% बाब रोहन खंवटे स्मार्ट आहा तो. तेणें 100% he will do what is required for the industry so that the industry does not suffer. पूण ते जे पळय हेका ट्युरिस्टांक मारहाण जाता पळय, वॉट हॅपन इन पेडणे आमी सांगला PI की सो इट्स नॉट ओनली ऑन द शेक, पणजे सुद्दां खंय कितें जालें, एक्सिडेंट जालो, ट्युरिस्टांक पयलीं कारवाई करपाची गरज आहा. फाटल्या दिसांनी जो अरेस्ट जाल्लो बिचार ते वर्कर्स ऑफ द शेक 7 दीस भितर उरले, 7 days. सो एक स्ट्रॉंग मेसेज गेल्ली आहा की पुलीस वील नॉट टॉलरेट, गव्हर्मेंट वील नॉट टॉलरेट, अँड वी फ्रॉम द इंडस्ट्री वील नॉट टॉलरेट. म्हणजे जे स्टेक होल्डर आहा दे वील नॉट टॉलरेट. हुएवर इज हिटिंग अ ट्युरिस्ट वील गो बिहाइंड बार्स. केस वील बी रजिस्टर्ड ऑन हिम. He will not get a bail immediately on the next day. He will have to stay inside in the jail. So तेजेर दोन हे ना. There are no two ways about it. Action deemed fit will be taken on that accused, so-called accused. सध्या जो टाइम तेतून परत फेरबदल जाऊ शकता ना, तशें कांय ना. मोस्ट इम्पॉर्टंट हितून कितें आहा की आमचो गोंयकार जो हे इंडस्ट्रीन इन्वॉल्व आहा तेका त्रास जावंक जायना आनी तेणें 4 पयशे जोडटाना ट्युरिस्टाकूय त्रास करूंक पाना. सो टुरिझम डिपार्टमेंट म्हणटा की शेका 11 बंद जावपाक जाय आनी एक्सायज लायसन म्हणटा की 1 पर्यंत तांकां ना. ते आमी ऑलरेडी काल क्लियर केल्ले आहा. हांवें मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट केल्या, CMाकूय रिक्वेस्ट केल्या. त्या हितूनसून जे कितें जावपाक जाय ते 100% ती ऑर्डर परत
रेक्टिफाय करतले. ओरली मिनिस्टरान सांगला ऑलरेडी, ट्युरिझम मिनिस्टरान की गो स्लो ऑन दॅट म्हणून. दे हॅव इश्यूड द ऑर्डर. हांव मानता मिनिस्टरान जे ऑर्डर इश्यू केल्या ही सारकी आहा. आनी कित्याक इश्यू केल्या तेणें तेका तोय फायनली तेकाय लोक विचारता बाबा तूं कितें करता काय म्हणून. आनी एक वाटेन तो सारको आहा की बाबा सख्त कारवाई जातली. आमी बिझनस ही करा म्हणजे check license, this exercise is till 1 o'clock, but people sit on the beach till 2-3 o'clock and it should be allowed. It is there in every country. जेन्ना बिचार ट्युरिस्ट वयता बसपाक ते सकाळी 4 बसून बसता, कोण तांकां स्टॉप करिना. पुलीस प्रेझन्स आसता सो दॅट नो अनटुवर्ड इन्सिडंट हॅपन्स. आणि जे आता नमस्कार आहा की जे गोवन म्युझिक आहा ती म्हणटा प्रमोट करपाक जाय आनी गोवन म्युझिक म्हणटा शेकार हे करपाक जाय. 100% गोंयकाराचे जितके ट्रेडिशन कल्चर आहा, म्युझीक आहा ते प्रमोट करूंकूच जाय. आनी त्या खातीर जे कितें जाय सपोर्ट आमच्या वाटेनसून वी वील डेफिनेटली सपोर्ट. पूण थोडे शेकवाले म्हणटा लोकांक ट्युरिस्टांक म्हणटा बॉलिवूड बी सोंगां जाय पडटा. ना ना सगळींच सोंगां आसची ना न्हू. तितून तेणी आमची आमचे कोंकणी सॉंग्स जे आहा, लोनाजी कातारां आहा, आमचे सगळे तियात्रीज आहा तेंची बरी बरी कातारां आहा, कोंकणी आहा, थोडी मराठी आहा, थोडी इंग्लीश आहा, थोडे बॉलिवूड आहा, सगळे मिक्स करून दिवंक जाता. आं ना ना ते कितें आहा सद्याक कोण हॅप्पी ना पळय तो हॅप्पी जातलो कित्याक तेणें फायनली बरो म्युझीक ट्युरिस्टांक दिवपाक जाय. इट इज नॉट ओन्ली 100% बॉलिवूड. दे कॅन मिक्स द म्युझीक इन अ व्हेरी नायस वे अँड द ट्युरिस्ट कॅन गो वीथ गुड मेमरीज. थँक्यू.